कोकण रेल्वेने 2025-26 वित्तीय वर्षा बरीच आर्थिक कामगिरी करून 199.63 कोटी रुपया निव्वळ फायदो मिळवला। तसेच येरादारी येणावळीत 100% वाढ जाल्या आणि रेल्वे प्रशासनान प्रवाशांची सुविधा, सुरक्षितता आणि मुळाव्या साधन सुविधा उदरगतींचेर खासा भर दिला। कोकण रेल्वे प्रशासनाक 2025-26 वित्तीय वर्सा 199.63 कोटी रुपयांचो निव्वळ फायदो झालो। या काळात येरादारीची येणावळ 943.74 कोटी रुपया झाल्या, जी फाटल्या वर्सा परस 100% वाढ झाल्या। तिकीट नाशिल्ल्या प्रवाशांचेर केल्ले तपासणी मोहिमेक लागून 16.60 कोटी रुपयांची येणावळ मेळ्ळी, जाल्यार स्क्रॅप विक्रींतल्यान 34.12 कोटी रुपया आणि हेर वस्तू वयल्यान 39.5 कोटी रुपया मेळ्ळे। स्वातंत्र्य दिसा निमतान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा हांणी कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची तोखणाय केली। थळाव्या आणि ल्हान उद्देगाक चालना दितना 55.5% खरेदी थळाव्या उद्देगाकडल्यान जाल्ली, जी केंद्राच्या 25% मोग परस चड आसा। CSR उपक्रमांतल्यान रत्नागिरी आणि कारवारांतल्या 25 शाळांक 55 संगणक आणि 22 प्रिंटर, जाल्यार 15 महाविद्यालयांक 18 डिजिटल स्मार्ट स्क्रीन दिले। मडगाव जंक्शनाचेर आशिल्लो पोरनो पदयात्री पूल काडपाच्या आव्हानात्मक काम पुराय करपी पंगडाक 3 लाख रुपया सामूहिक इनाम जाहीर केले। रेल्वे कार्यावळी वेळार प्रवाशांचो जीव वाटावपी 12 अलर्ट कर्मचाऱ्यांकूय भोवमान केलो। चालू आर्थीक वर्सा 20.53 कोटी रुपया आणि फुडल्या 3 वर्सांत सुमार 105 कोटी रुपया प्रवाशांच्या सुविधा खातीर खर्च करपाची येवजण आसा। जानेवारी ते जुलै 2026 या काळात 10,313 प्रवासी गाडयो, 245 गिमाळ्यो खाशेल्यो गाडयो आणि 3,785 मालगाडयो चलयल्यो। सुरक्षा कारणाक लागून 10 स्टेशनां आणि 1 हॉल्टाचेर 196 CCTV कॅमेरे बसयल्यात। अपघात वा आणीबाणीच्या वेळार बेगीन हवाई सर्वेक्षण करपा खातीर अपघात रिलीफ मेडिकल व्हॅनाक ड्रोन कॅमेराय दिल्यात। मजगती RPFचोय महत्वाचो वांटो आसा। ऑपरेशन अमनत खाला 206 प्रवाशांतले 90.55 लाख रुपया मोलाचो शेणिल्ले सामान परत केले। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते खाला 56 अल्पवयीन भुरग्यांक सोडयले। ऑपरेशन सतर्क खाला 3,813 बेकायदेशीर सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त केल्यात आणि 24 स्मगलरांक अटक केल्या। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।